फावट आवय भुरग्याक प्रश्न करता, बाबा तूं खंय गेल्लो? खंय ना अशी जाप आवयक आयकूंक मेळटा. ही जाप आयकून आवय बेजार जाता, कित्याक तर हे जापेन निश्चितपणा दिसना वा तिका स्पश्टीकरण मेळना. आमचे कोंकणी भाशेन क्रियापदाचें आनी विशेशणाचें निश्चितपण दाखोवपी जायतीं उतरां आसात. अशा उतरांक व्याकरणान कितें म्हणटात तें आयज आमी शिकुया. पयल्यो कांय देखी पळोवया. कावळो वयर बसला. ह्या वाक्यान कावळो हें नाम तर बसला हें क्रियापद. वयर हें उतर खंय बसला तें सांगता. म्हळ्यार बसला ह्या क्रियापदा विशीं चड वा विशेश म्हायती दिता. माड लागीं आसा. ह्या वाक्यान माड हें नाम तर आसा हें क्रियापद. लागीं हें उतर खंय आसा तें सांगता. म्हळ्यार क्रियापदा विशीं चड वा विशेश म्हायती दिता. नियाळ पयलो. क्रियापदा विशीं चड वा विशेश म्हायती दिवपी उतराक क्रियाविशेषण अव्यय अशें म्हणटात. फुडें पळोवया. तो खूब गिरेस्त मनीस. ह्या वाक्यान तो हें सर्वनाम, मनीस हें नाम, गिरेस्त हें विशेशण. कित्याक तर गिरेस्त हें उतर मनीस ह्या नामा विशीं विशेश म्हायती दिता, देखून तें विशेशण. खूब हें उतर गिरेस्त ह्या विशेशणा विशीं चड म्हायती दिता. तो चड बरो भुरगो. हांगा तो हें सर्वनाम, भुरगो हें नाम. बरो ह्या उतराक आमी व्याकरणान कितें म्हूण वळखतात? शाब्बास. बरो हें विशेशण. चड हें उतर बरो ह्या विशेशणा विशीं अदीक म्हायती दिता. नियाळ दुसरो. जें उतर विशेशणा विशीं चड म्हायती दिता ताका क्रियाविशेषण अव्यय अशें म्हणटात. भुरग्यांनो, आतां हे दोनूय नियाळ एकठांय जोडून क्रियाविशेशणाची व्याख्या आमी पळोवया. जें उतर क्रियापदा वा विशेशणा विशीं चड म्हायती दिता ताकाच क्रियाविशेषण अव्यय अशें म्हणटात. भुरग्यांनो, फुडें कांय वाक्यां दिल्या. तातूंतली योग्य क्रियाविशेषण अव्ययां वळखून बरयात. देव बरें करूं.